आदले उपमुख्यमंत्री आणि केपेचे आदले आमदार बाबू कवळेकरान केपे मतदारसंघाचो जायतो विकास केला। फाटल्या 3 वर्सां सावन केपे मतदारसंघाची आणि खास करून मोरपिल्ला पंचायतीची बरीच उदरगत ताणे केल्या, अशें मोरपिल्ला गांवचो सरपंच तुळशीदास वेळीप हाणें मोरपिल्ला घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगले। बाबू कवळेकरान आपल्या कार्यकाळांत ह्या पंचायतीन सुमार 150 कोटी उदरगती खातीर वापरल्यात। मात ह्या उदरगतीचे श्रेय केपेचो नवनिर्वाचित आमदार एल्टन डिकॉस्टाक घेवंक सोदता आनी ताणें तशें करचें न्हय असो सल्लो आदले सरपंच खुशाली वेळीप हाणें ह्या वेळार दिल्या। आज जी प्रेस कॉन्फरन्स आम्ही मोरपिल्ला पंचायत आणि त्याचप्रमाणे भारतीय जनता पार्टी केपे मंडळान जी घेतिल्ली आसा ते सांगपाचें म्हळ्यार एकच उद्देश की जेन्ना पयर एल्टन फर्नांडीस एक्स एल्टन डिकॉस्टा जो आतांचो आमदार जो इलेक्ट जाल्लो तो हांगा आयलो आनी एक आमचे मोरपिल्ला पंचायतीन एक G7 फंक्शन आशिल्लें आनी तेन्ना तो म्हणपाक लागलो की आपूण बोरवेलाचें उद्घाटन केलें आनी एक वायडनींग ऑफ रोड आनी हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड जे आसा सगळें आपूण करतलो म्हणपाक लागलो आनी थोड्या दिसां भितर आपूण अशें करता म्हणपाक लागलो आनी सगळें श्रेय जें आसा आपूण घेवपाक सोदता हें आमकां नदरे आयलें ताका लागून हें प्रेस कॉन्फरन्स आमकां घेवपा पडलें।